सोमारसावन ट्रकवाले आनी कंपनी रेडीचेर फाटीं सरूंक तयार ना. सोमारा सेजा कंपनी भायर हजारभर ट्रकवाले जमले. रेड वाडो मेरेन मीन येरादारीक तांणी विरोध केल्ल्यान प्रशासनान कडक पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. डेप्युटी कलेक्टरान फुडाकार घेवन मीन कंपनीचे अधिकारी आनी ट्रकवाल्यांची बसका घेतली, मात निश्फळ. So even giving this increase of ₹1 per ton per kilometer came with a lot of difficulty. And at this particular stage, we don't have any ability to increase the rate any further. एव्हरी इयर 200 तरी गाडी भायली येतात. आता म्हणजे तो नवी गाडी येतल्या त्यांना नंबर दिता. अशें करून आमच्या जर गाडी त्यांच्यानी वाडयल्या. तो वाडत रावपाक तुम्ही एव्हरी इयर झगडत रावले. आज त्यांना तुम्ही सॅटिस्फाय करा आणि बरोबर त्यांचं चलया. We tried our best to resolve the issue amicably. Now the whatever rates are fixed by the government is acceptable to the mining truck owners, but there is some difference in the diesel rate. And they have put their proposal to the mining officials, but till now there is no any amicable solution coming to this problem. So today's meeting I will write to my high authorities and take instruction from them. मीटिंग फेल जाल्या उपरांत ट्रकवाल्यांनी सरकार आनी मीन कंपन्याचेर फोग काडलो. जेन्ना सरकार आपल्याक मायनिंगाची गरज ना म्हणटा तेन्ना सरकारान मायन ओनराची जी रॉयल्टी भरता ती कमी करून ट्रकवाल्या फुडें वाडोवन आमचो धंदो चालू करचो हो सिंपल प्रश्न. डावट आसा हे सरकार हांगा आसा, मुख्यमंत्री गोंयान आसा, तेजे मंत्रिमंडळ गोंयान आसा काय ना ते. कारण 2 दीस जाले आमी 2-2 हजार लोक रस्त्यार येता आनी आजून सरकाराक कळना की आमकां न्याय दिवपा जाय म्हणून. अरे हे मिनेर 10 जाण आसा आनी आमी 1 लाख लोक आसा जाल्यार आज सरकार म्हाका जाय दिसता सरकार मिनेरा हेवटें आसा. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता तेंच्यांनी आमचो अंत पोवचो न्ही, तेंच्यांनी बेगीन डिसिजन दिवचें. आमदार काब्राल आपले ट्रक कंपनीक दिवन येरादारी सुरू करूंक सोदता म्हूण कानार पडिल्ल्यान ट्रकवाले आनीक चाळवाले. निलेश काब्रालाल थोडी गाडी असं म्हणटात. आता भितर कशें आसा, कितले गाडी कोणी धाडल्या आमकां खबर ना. हे आमकां मेन म्हळ्यार कशें आसा, निलेश काब्रालान गाडी धाडिल्लो, तिस्कावयल्यान गाडी एकटे आमी परतो धाडलो. तो म्हणलो ना बाबा आपूण थंय वचना, पूण ग्रीस लावन गाडी धाडिल्ल्यो. कितें अशी ह्यो चोरये जर काम करतले, अशी कितले दीस काम करतली हे कंपनी. गेले प्रत्येक वेळाक तेंगेले कंपनीचे कॉस्ट आसता, ते CTC कास्टा पर टन कॉस्टिंग काडले आसता. आमचे ट्रकाचें कॉस्टिंग तेणी केन्नाच केलें ना आनी तांकां करपाची गरजूय पडना. हांगा गाडयो ते ओल्ड स्टाफ आसा पळय, तांचे जे कंपनीक स्टाफ आसा तांच्यांनी गाडयो हांगा धाडिल्ले आसा. त्योय बी गाडयो कश्यो धाडल्या फोर्सफुली प्रेशरायज करून तांकां खंय झारखंड धाडटा नाल्यार कामा वयल्यान काडटा. हो काब्राल मुद्दम तांकां धमकी दिवन राती स्वता गाडी घेवन आयला. मंगळाराय कोडले सावन मिनाचे ट्रक सुटले ना. मंगळारच्या वादाचेर आमदार काब्राल उलयलो. आता 50 रुपया एक ट्रिकी फाटल्यान फरक आसा, तो आमी CM कडेन मागीर उलोवन करया. हो विशय तांकां सांगले चालू करया. एटलीस्ट आमकां तोंड मेळटलें फुडल्या CM कडेन उलोवपाक की अशें इशू जाल्लो आसा, हो मातशें फुडें व्हर. पूण ते हट्टीपणां करून घेतलं आनी इशू कसो जाला, खूब जाणांक ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक जाय पूण अननेसेसरी एलिमेंट दिवन खंय तरी तांकां लोकांक थ्रेटन करता आनी ब्लॉक करता. म्हूण हांव बिना म्हण हांवें म्हज्यो गाडयो धाडल्यो आनी चालू करपाक, सो दॅट अदर पीपल सेंड. पूण ते चालू करपाक आज म्हाका दिसता दुसरे खंयचे तरी पीक हे व्हरतले खंय तरी दुसरे प्लांटा वयल्यान आनी खंय व्हरतले, तेंच्यो गाडयो फोडल्यो. म्हणजे हो इशू गोवोरमेंटान सिरियस घेवपाक जाय. मायनींग बंद जालें म्हण म्हाका कांय फरक पडना, पूण फरक पडटा म्हज्या मतदारसंघाचे लोक जे ट्रकाचेर डिपेंड आसा. फरक पडटा लोकांक जेन्ना कोणाचें पोट आसा. नॉर्मली सिजन सप्टेंबरान चालू जाता, आतां नोव्हेंबर 7 जाली 8 जाली जाल्यार आतां केन्ना पासून रावतले आनी रोखडो सिजन बंद जातलो. आतां खंय तरी चालू करून मागीर कितें प्रश्न आमी आसा न्ही सॉल्व करपाचे, कितले प्रॉब्लम आमी सॉल्व केल्ले आसा. सर इशू कितें आसा सॉल्व करूंक शकता, पूण हो इशू जो आसा अननेसेसरी वाडोवन दवरलेलो आसा. म्हाका दिसता म्हाज्या ट्रकाच्या भावांनी म्हाजे जर तांकां दिसता की हांवें ट्रक धरून चालू करपाक प्रयत्न केलो, म्हाका लागून न्ही, हो प्रयत्न केलो की लोकांक चालू जावं ट्रान्सपोर्ट. लोकांची हे 3-4 म्हयनेच मेवतले. आतां नोव्हेंबर चालू जाल्या भशेन 3-4 म्हयन्याचो सिजन मेवतलो. ते कितें तरी तांकां जोडून दवरूं. फुडले कितें आसा विशय आमकां उलोवपाक शकता. आनी ऑनरेबल CMन सांगला की चालू करतले मागीर डिसेंबर जानेवारी परतून पळया कसले बाकीचे विशय उरला ते पळया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.